ग्रामीण वाठारांतल्या लोकांक गोवा मेडिकल कॉलेजीन म्हळ्यार गोमेकोन वचपाक खूब आडखळी येतात। ताका लागून ल्हान ल्हान ऑपरेशनां गांवगिऱ्या वाठारांनी सुरू करपाचे सरकारान यत्न सुरू केल्यात। हाचो पयलो प्रयोगीक तत्वाचेर प्रयोग वाळपयच्या सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत 22 जूना सावन जातलो। ऑपरेशन विभागाचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकी एके खाशेले कार्यावळींत जाले। दर बुधवारा गोमेकोच्या वेगवेगळ्या विभागाचे दोतोर वाळपय येवन दिसभर दुयेंतींचो तपासणी करतले आनी गरज पडल्यार ऑपरेशन करतले। वाळपय सामाजीक हॉस्पिटलांत खास ऑपरेशन विभाग तयार केला। दुयेंतींक समाधानकारक आनी बरे उपचार सुविधा दिवचे खातीर ह्या प्रयोगांत सेगीत सुदारणा करतले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। त्यो तरेचे सोयी सुविधा जर तुमकां हांगा गावल्यो गरज पडल्यार मागीर फुडें वचपाचें। पूण त्याच बरोबर म्हाका तरी दिसता की आयज आमी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आसूं तरेतरेचे आमी प्रोग्राम आमी हातीन घेतल्या। ह्यो सगळ्यो गोश्टी लोकांचे आनी समाजा खातीर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केला। ती हांवें ऑलरेडी सांगला की डॉक्टर गीता की आमी CSRचे अंडर आमी सगळे आमचे वाळपयचे परिसरांत, पेडणेचे परिसरांत आनी काणकोणचे परिसरांत आमी सेमी ऑटो एनालायझर आमकां सगळ्या सेंटरान उपलब्ध करून आमकां दिवंक जाय। आनी ते ANMक योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवन म्हणजे आमचे रक्त तपासपाची सोय, साखर आनी इतर कांय गोश्टी टेस्टिंग म्हणजे तो मनीस गांवचो मनीस त्या खेडेगांवचो मनीस ताका ल्हान ल्हान गोश्टी खातीर तो PHC कडेन येवपाची गरज ना। त्या तरेन आमकां विचार करून पावलां घेवपाची गरज आसा। सगळे सेंटर आसूं आनी तरेतरेचे आमचे R&D आसूं हे सगळ्या गोश्टी आमकां योग्य तरेन ताचो वापर समाजा खातीर आनी ल्हान लोकां खातीर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा।